आज आम्ही मधवेशाक घेऊन वल्केश्वर मठा वरतसे मधवेशाक आता 45 डेज वयर जाला ना तर आता पुढच्यान बाई सरला आमकां दिसत बळा मुंबई सिटी दिसतस तर आम्ही हांगा वालकेश्वर मठा पावल्या आमकां लेट जाल्ला बाबानं मस्त कॉपरेट केलं बाबा दूध पिवताना आजी डॅडी बोनच्या वरतस चंद जाऊन गुड बॉय जाऊन बेसू का म्हणून सगळी सांगितलंय आम्ही देवाला की वत्ता शेती देवस्थाना वत्ता शेती तशी त्याने गुड बॉय म्हणजे बिहेव केला. व्हॉट्सअप गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग. आणि परत नक्की गुड मॉर्निंग. घंटे जाल्ले 7:24 आणि भायर पळया हांगा जोर पावस येता सुद्धा. वा पुरो मोड जाला. आज ही फर्स्ट टाइम हांव पावस पळयत आसा. सुपर गाइस, एक नंबर. हांव इतले पसून काळोख जल्ल करून इतले पळयत आशिल्लो पळयलें तर पावस येताच गुडगुडो येताच. बापरे, क्लायमेट असला की थंड जाला. आता गोचून आयला होता काही कसन पाऊस आहे म्हाका कळला पळय. आता वत येईल पळय पाऊस राबलो तस न्हू ब्रेकफास्ट रेडी करूया ना. सिंपल असं हांगा थोरुलो फंड घाला. आता कित्याक थोरुलो फंड घाला म्हळ्यार आज आमी मधवेशाक घेवन वल्केश्वर मठा वरतसे. मधवेशाक आता 45 डेज वयर जाला ना तर एक पटी असना देवस्थान वचून हाडका घाले. तर आज तागेल फर्स्ट टेम्पल विजीट आसताले वल्केश्वर मठान. फटाफट आता ब्रेकफास्ट करता मागीर रेडी जाता मागीर आमी वल्केश्वर मठा वचा. आज मधवेशाले फर्स्ट टेम्पल विजीट. तेवे हांव तागेल खातीर व्लॉग करता म्हळ्यार ताणें मुखार पळोवंक ना की तागेल फर्स्ट टेम्पल विजीट कशी आसतील कर. ब्रेकफास्ट रेडी उना थोरुलो. तर हांव हांगा आतां भायर सरला आनी कसो मोड आसा सगळां आतां वत जाला. चलो आतां म्हाका असं अम्मान जस्ट फोन केलेलो की असं नाल्ल केण पुरो घेवका करून. तर आतां नाल्ल केण घेता. तर हांव अम्मा शुभदा आनी शुभदाल अम्मा वता आसा ती वल्केश्वराक. आनी चलो वचा पावस ना चिकराबला. तर आता मी पुरच्यान बाई सरले आता वल्केश्वर वचाक. गायस आमी आता कोस्टल रोडार आयले पळय. छंद दिसतस हे सुपर. या पळय या कोस्टल रोड कितें छंद दिसतस पळय. तर आमी हांगा वालकेश्वर मठा पावल्या. आमकां असं लेट जाल्लें ते फटाफट आतां भटमामान मागीर तीर्थ आनी पुरो ताका शिंपडोवन पुरो जाला. जस्ट आतां देवस्थान बंदय जाल्लें बट हांव चड तुमकां दाखोवच्या जाय न्ही. आतां मी वता आसत घर कडेन आनी हांव पळय हांगा बाणगंगा. आमी आतां भायर सरल्या आनी वापस आमी कोस्टल रोड दाखोवन वता आसा ती. हांगा पळय कसो दिसता पळय मुंबई फूल मुंबई सिटी दिसतस. आनी महालक्ष्मी देवस्थान आसा पळय येद्राक वैद महालक्ष्मी देवस्थानाक कलश दिसतस पळय. सो आता मी घराला की पावतो आयली ती. बाबानं मस्त कॉपरेट केलं बाबा. ताका मस्त गरम जालेलं आहे. ओ गॉड मस्त शेक जालेलं ताका आनी चिडचिड जाल्ले. बट ताणें बिलकुल त्रास दिनी. थोडे खाली दूध पिवचे खातीर त्रास दिल्ले मात इतलेची. बाबू चंदका न्हिदलो काही प्रॉब्लेम ना. गुड बॉय असतो. आता आम्ही घरा लागी पावली ती आणि आजी बाई आता लायकन आजील पाया न्हिदला तो जाल तागेल भोवनू ताका सांगील सकाळी दूध पिवताना आजी डॅडी भोवनच्या वरतस चंद जावन गुड बॉय जावन बेसू का म्हणून. तशी तर गुड बॉय जावन बशिलो ना डॅडी. लायकन आज त्याने सगळं सांगितलंय आम्ही देवा लागी वत्ता शेती देवस्थाना वत्ता शेती. लायकन ताका पुरा शिकयलेलं आहे. तशी त्याने गुड बॉय म्हणजे बिहेव केला. आणि आता आम्ही घरकडं पावतो ना पप्पान आजी रांदप करून दवरला डाळीशी म्हणजे बाबा घेऊन आमकां काही भायर वचचें जायना जेवणाक. सो आम्ही सांगील घरकडे येतात म्हणून. सो आता पप्पानं ताका आयलेली तशी डाळ शीत आनी बटाटा उपकरी करून दवरला गे. हांव निमगेल ताका कसं केला म्हाका आयलेलं केला गे नुता काय आधी. असो आता मस्त भूक जाला. घंटे 4 जेवचे आयले उठायला पळय घर येताना कशी मागीर ताका कळलें दिसता. आणि तो कसं करतोस कारण तू पळयत आशिल्लो आनी देवस्थान तुका भायर येताना की हे खंय आयला हे मेकेल बेडरूम न्ही हे विंगड जागो अशी तागेलें एक्सप्रेशन अशी आशिल्ली गणेश की हे खंय तरी नवीन जागा आयला हो. कसं की विंगड स्काय पळयता हे बर्ड्स पळयता अशी तागेले दोळ अशी जत्त आशिल्ली क्रो पळयतना ना मामा. कायळे हे जाताना गुंताना पळयत आशिल्लो तो. हांव पळयला ताका ऑब्जर्व केल्लें. स्पेशल डॅडी स्पेशल बनयला म्हळ्यार डॅडी ते स्पेशालिटी ते भाजी बटाटा भाजी एकदम अशी मसाला घालून
आता गणेश तिका लागतं की ना ते घात ना हा डाळ आणि शीत खाता डाळी शीत पुरं आमका कुलदेव मेळ्ळो ठीक आहे चलो आता जेवता आणि मग मग क्लास वरचे असं येस फटाफट जेवण चलो यमी यमी डाळी तय शीत आणि बटाटा उपकरी बाय डॅडी बाय डॅडी जेवण जाल्लें मागीर फटाफट घरकडे आयलो आनी म्हाका आतां 5 घंटा ऑनलायन क्लास आसा कारण घरकडे आशिल्लो ताजे खातीर एक सांगा एक काम करा चेल्डाक आसना वालकेश्वरा वचून मागीर पायंपोण येवया ताजे खातीर फटाफट लास्ट मोमेंटार डिसायड जालें जाल्यार आतां मागीर क्लास घेता मागीर मेळया 5 दाकून 6 ते क्लास आशिल्ले ताजी मागीर 6 दाकून 7 ते हांव फ्री आशिल्लो म्हाका कसलो इतलो न्हीद येत आशिल्लो हांव एक अर्द घंटो न्हिदलो आतां 6:40 जाल्ले आनी दूद तापयता आसा म्हळ्यार हांव तो वचून आतां कॉफी हाडलेली कॉफी ना आशिल्ली सर्ली कॉफी आजकाल गोतना म्हाका कॉफी लायक जेवच्या लागल्या गोतना करसल्याक तर आतां येताना हांव वचना हे ब्रू कॉफीचे पुरा सॅशे हाडला दिवसाक एक ब्रू कॉफी पॅकेट ट्राय करच्या खातीर ताजे खातीर दूद हून करता आसा तर आतां कॉफी पिवया आतां 7 घंटा म्हाका दुसरे क्लास आसा गोतना आज मस्त टायर्ड जालोलो कार मस्त उंट चलोवचे आनी बायक चड चलयतना कॉफी रेडी हे ब्रू कॉफी कशी त्या पयर ते हाडला न्हू त्या कॉफी बेस्ट आसा हें इतलो मजा ना आनी तूं चिकळते हें म्हळ्यार पोरमोळान तूं करता गोत ना येदोळ त्या ब्रू कॉफी ट्राय कर न्ही हांव वचना कॉफी मस्त ऊन पिवचें च्या आसता बट कॉफी आजकाल कसं गोत ना म्हाका अभ्यास लागला आतां तर हें ब्रू कॉफी तें एक्स्ट्रा लायट सॉलीड आशिल्लें त्या चिक वेरी स्ट्रॉंग आशिल्लें आनी तूं हें एक सेशन तूं एक कप जाता तातूंत तूं एक सेशन तूं 2 कप जातास तातूंत तर त्या चिके एक्स्ट्रा स्ट्रॉंग आसता चिके ठीक आसा पळोवया आतां हें एक ब्रू कॉफी कोण पिवया एक टेस्ट कोण पळोवया फस्ट हांव चड दूद घाल न्ही म्हळ्यार लायट जातालें ना जाल्यार स्ट्रॉंग चिक्के आसता लायक जाता ओके इतलें मजा ना तें लायक आशिल्लें क्लास जाल्ले आतां वच्चा शुभ जाते आज डिनर तेगेल घर कडेचे आसा हांव करनी येदोळ ते कसं शुभ जाल घर कडेन वच्चा थंयची डिनर करया आज तो वापस डायरेक्ट किचनान तूं आयल्या आज पुरं लंच डिनर पुरं अंगाची सकाळी पप्पा स्पेशल दाल चावल आता मम्मी स्पेशल पुलाव आज पुरं थकली ती आज सगळं शॉर्टकट हय आज पण शॉर्टकट खंयची पुलाव व्हेजिटेबल पुलाव व्हेजिटेबल पुलाव क्या बात आणि पावभाजी वय असं पावभाजी ते म्हळ्यार एक गेस्ट आलेले आम्ही ऑर्डर केलेले अच्छा संजवाडा ओके तो पावभाजी आसा एक फ्रेंड आले कितें ऑर्डर केले मागीर ते तेवय असं सुपर मम्मीन पाव या तवर चलो आता गाईस फटाफट आता डिनर करूया आमगेलांक दाखोवन वालकेश्वर मोठ मस्त दूर असो तर एक तर फर्स्ट ट्राफिकय असं तद्दू बाबूल फर्स्ट इतले लॉंग ट्रॅव्हल होय, आशिल्लें first. दूर ताका व्हर न्ही आणि फर्स्ट टेम्पल विजिट आशिल्लें हय फर्स्ट टेम्पल विजिट मम्मी टाइम चालू आसा बा मम्माक मोकळ चल फटाफट करून दाखय भारी क्यूट अशें मम्माल भेटू वाई चल मोकळ मम्मा करी 1 2 3 किशी दी मेघले चंदगुंड मेघले पुक्की बाबू मेघले चंदगुंड बाबू तो कोण मेघले पुकिली चंदगुंड बाबू तो पुकिली बाबू तो मेघले चंदगुंड मेघले पुक्की बाबू तो चंदगुंड बाबू कोणाल तो मेघले पुकिली चंदगुंड बाबू तो बघ तर येवन हांव थोडं एडिटींग करचें बसलेलो आनी आतां जस्ट फिनिश जालें आनी आतां एकदांचें वता फाल्यां थर्सडे आनी म्हाका हॅक्टीक आसा ओगी वच्चें आसपालें तर आतां व्हिडिओ हांगा एंड करता तर खबर जाणां आमचे व्हिडिओ पसंद जाल्यार प्लीज लायक शेअर आनी सबस्क्रायब करात गायज एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो कोंकणी कपल बाय गायज गुड नायट टेक केअर